मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, आमचे मडगावचे चेअरपर्सन शिरोडकर, मडगावचो नूतन अध्यक्ष अभिषेक कवळकर आणि सगळे पत्रकार भाव, हांव तुमच्या सगळ्यांचे ह्या आजच्या प्रश्नाला स्वागत करता. चड वेळ घेनासतना हांव अभिषेक कवळकर मागता की तांणी मुखार उलोवपाची बरे करून भाई माझे उपस्थित आमचे मडगावचे आमदार आणि गोवा राज्याचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, त्याचप्रमाणे मडगावचे चेअरपर्सन श्री दामू शिरोडकर, मडगावचे आदले अध्यक्ष श्री रुपेश महात्मे, हांगा जमिल्ले सगळे आमचे BJPचे न्यू कमिटीचे कार्यकर्ते आणि प्रिंट मिडिया आणि टेलिव्हिजन मिडिया तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. पयलीं म्हणटा तें आमी ऑलरेडी आमची पयलींची कमिटी जी आसा ती बरखास्त जाल्ली आसा. सगळ्यो मंडळ आसूनी, बाकीचे सगळे मोर्चात आसूनी, महिला मोर्चा आसूनी, युवा मोर्चा आसूनी, OBC आसूनी, सो सगळे सेल्स जे आसात BJPचे ते आमचे राष्ट्रीय लेवलांतल्यान, त्याच प्रमाणे राज्याच्या लेवलांतल्यान आणि कॉन्स्टिट्युएन्सी, सो हे सगळे बरखास्त जाल्ले आसा. आतां पयरूच 2 म्हयन्या पयलीं आमची मडगांव मंडळ अध्यक्ष म्हणून म्हजी निवड जाल्ली. त्याच प्रमाणे आमचे सगळे 40 बूथ आसा मडगांव भितर, ह्या 40 बूथ अध्यक्षांची निवड जाल्ली. आतां आमकां पार्टीच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमकां आयज मडगांव मंडळ जी आसा 31 जाणांची कमिटी जी आसा ती आयज आमी डिक्लेअर करता. तर पयल्या सुवातेचेर जानेवारी म्हयन्यान मंडळ अध्यक्ष म्हणून म्हजी निवड जाल्ली. सो टोटल आसा 31 जाणांची कमिटी आणि जी आता मुखार डिक्लेअर करतली आमी ती 30 जाणांची कमिटी आसतली. आता ही कमिटी जी आसा ती 3 वर्सां खातीर आसतली, फ्रॉम 25 टील 2028 3 वर्सां खातीर ही आसतली कार्यकारिणी. तर मुखाल्ली आता कमिटी जी आसा ती हांव डिक्लेअर करता. वायस प्रेसिडेंट म्हणून टोटल 3 वायस प्रेसिडेंट आमी मडगांव मंडळान नेमल्यात. सो फर्स्ट वायस प्रेसिडेंट जे आसा ते आमचे तनुजा पैंगीणकर वायस प्रेसिडेंट म्हणून उबी रावल्या. जयप्रकाश हेगडे हो दुसरो वायस प्रेसिडेंट आमचो आसा आणि रॉय डिसिल्वा हो आमचो तिसरो वायस प्रेसिडेंट. हांची उपाध्यक्ष म्हणून मडगांव मंडळाची नेमणूक जाल्ली आसा. जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमचे पार्टीचे 2 जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी नेमतात प्रत्येक मंडळाचे. तर पयल्या सुवातीचेर योगीराज दिगंबर कामत हे आमचे जनरल सेक्रेटरी म्हणून हांची नेमणूक जाल्ली आसा आणि गोपाळ नायक हांची दुसरो जनरल सेक्रेटरी म्हणून नेमणूक जाल्ली आसा. फुडल्या सुवातीचेर आमचे सेक्रेटरी सीमा मडकयकर, त्याच प्रमाणे सीता नायक आणि सागर गस्टे हे आमचे सेक्रेटरी म्हणून हांची नेमणूक जाल्ली आसा आणि दीपक पै म्हणून हांची ट्रेजरर म्हणून नेमणूक जाल्ली आसा मडगांव मंडळाची. सो ही आसा आमची ऑफिस बेरर्साची कमिटी. आणि मुखाल्ली जी आसा ती आमची एक्झिक्युटीव कमिटी, ती हांव रीड आउट करता. राजीव राणे इज वन ऑफ द एक्झिक्युटीव मेंबर ऑफ मडगांव मंडळ. त्यानंतर कौस्तुभ काणेकार, रिषभ कारापूरकर, सुबोध गोवेकर, लक्ष्मीकांत कामत, सिद्धेश रेडकर, उदय देसाय, गुरुप्रसाद शेणॉय, रोशन बोरकार, शैलेश नाईक, विराज आमोणकर, जयश्री रेडकर, राजेंद्रबाब तालक, सुभाष लोटलीकर, शेख मुसा, सोनल म्हापसेकार, शुभदा नाईक, सुलक्षा जामुनी, लीना गोम्स, अमंदा डिसोजा आणि गणपत बिश्नोय अशी ही आमची 31 जणांची टीम. हांचे आयज आमी मडगांव मंडळ कमिटी ही आयज आमी फॉर्म केल्ली आसा. आता ही कमिटी जी आमची आसा ती 3 वर्सां खातीर आमची आसतली. मंडळ कमिटी एकदा केन्नाय आमची फॉर्म जाली की ताज्या उपरांत आमचे बाकीचे मोर्चा जे आसा ते आमी बेगोबेगी आमकां ज्या प्रमाणे पार्टी कडल्यान इन्स्ट्रक्शन्स येतले तेन्ना आमी ती फॉर्मेशन चालू दवरतले, तुमकां आमी कळयले वतले.
आता फुडल्या सुवातेचेर हांव आमचे मागता मडगांवचे आमदार श्री दिगंबर कामतीकडे की तांच्यांनी आयच्या फर्स्ट कॉन्फरन्सा म्हजे बरोबर आहा मडगांवचो नवनिर्वाचित मंडळ अध्यक्ष अभिषेक काकोडकर, मडगांवचो नगराध्यक्ष अमोल शिवकर आनी आमचो पयलींचो मंडळाचो अध्यक्ष रुपेश मातमे, हजर आशिल्ले सगळे पत्रकार भाव आनी मंडळाचे सगळे मेंबर्स. भारतीय जनता पक्षाची जी पद्दत आसा, जी घटना आसा ताचे प्रमाणे प्रत्येक 3 वर्सांनी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करचो आनी तो फेजिसांनी करता. पयली लेवलाचेर बूथ कमिटी जाता, बुथाचे अध्यक्ष जाता, ताचे फाटल्यान मंडळाचे अध्यक्ष जातात, मंडळाची कमिटी जाता, ताचे फाटल्यान डिस्ट्रिक्ट जाता आनी मागीर निमाणें स्टेट जाता. हो जातकीर पार्टीचो राज्याचो प्रोसेस कंप्लीट जाता. ताचे फाटल्यान मागीर मोर्चा आसतात ते हातांत घेतात आनी मोर्चाचे करतात. जशें जशें शेड्यूल येता, डेट्स येता, त्या प्रमाणे आमी डिक्लेअर करत वतात. मिटिंग्स घेवन कांय कन्सेन्सस सगळ्यांक केल्लें वता. त्या प्रमाणे मंडळाचे ह्या 2-3 दिसां भितर म्हाका दिसता गोंयांत सगळीं मंडळां ती आतां नवी जातात ती मंडळाचे अनाउन्समेंट करप, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांची एक वळख करून दिवप सगळ्यां कडेन आनी मागीर एक एप्रील म्हयन्याक केन्ना तरी एक मेळावो घेवप पक्षाचो, मतदारसंघाचो मेळावो अशी पार्टीची सद्या संकल्पना आसा. आनी मागीर मोर्चाचे अजून मोर्चाचे तांचे हें जावंक ना, आमकां इन्स्ट्रक्शन जावंक ना. मोर्चा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा तांचो एक मागीर ते पद्दतीन त्या पद्दतीन तांचें जाता. हें करता आसतना सगळे फॅक्टर्स पळयले वता. म्हणजे आतां फॉर एग्जाम्पल मंडळाचो अध्यक्ष ह्या खेपेक एज लिमीट आयली. वयल्यान सेंटरान ठरलें की मंडळाचो अध्यक्ष हो 35 ते 45 ह्या एज लिमिटा भितरलो आसपाक जाय अशें तांचे गायडलायन ऑल ओवर इंडिया. तशें मागीर कॉन्स्टिट्यूट करता आसतना प्रत्येक सेक्टराक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. महिलांक 33% महिलांक कंपल्सरिली रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. ते मंडळ जाय, बूथ जायत किंवा डिस्ट्रिक्ट जायत, महिलांक दिवपाक जाय. मागीर तुगेले मागासलेले कोण आसात, वर्ग आसात तांकां दिवपाक जाय. सगळे म्हणजे कास्ट वायज सुद्दां सगळे SC आसतले, ST आसतले, OBC आसतले, हांकां सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन कंपल्सरिली लोकांचेर म्हणजे मंडळाचेर जाल्यार डिस्ट्रिक्टाचेर आनी स्टेटीचेर कॉन्स्टिट्यूट करता आसतना सगळे फॅक्टर घेवन कॉन्स्टिट्यूट करता. आमी आतां मंडळाचें करता आसतना हे सगळे फॅक्टर्स घेवन सगळे सेक्शन इज गिवन रिप्रेझेंटेशन इन द मंडळ कमिटी. आतां ही मंडळ कमिटी 31 जाणां जाली की हाजे बरोबर मागीर आमचे कावन्सिलर्स हे एक्स ऑफिशियो सगळे मंडळाचे मेंबर्स आसात. बुथाचे अध्यक्ष आसतात. म्हणजे आमचे आतां 40 बूथ आसात. 40 बुथाचे 40 जाण बुथाचे अध्यक्ष आसात. दे ऑल्सो बिकम एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ द मंडळ. अशे मोर्चाचे अध्यक्ष आसतात तेही आमचे एक्स ऑफिशियो मंडळाचे मेंबर्स आसात. मंडळाची जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना हे सगळे लोक मंडळाच्या मिटिंगेक येतात.